येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळया आयच्यो हेडलायन. कोरोनाच्या वाडट्या संक्रमणाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान लागू केले निर्बंध. राती 10 ते सकाळी 6 मेरेन आसतली संचारबंदी. कोरोनाच्या सावटा खाला गोंयभर मनयली रामनम. भाविकांनी देवळांनी वचोन घेतले रामाचे दर्शन. गोंयांत बुधवारा सुकेत वातावरण. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उण्या आनी चडावत तापमानात दिसूंक ना व्हडलोसो फरक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोनाच्या वाडट्या संक्रमणाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान राती 10 ते सकाळी 6 मेरेन संचारबंदी लागू केल्या. 10वी आनी 12वीची परीक्षा फुडें धुकल्ल्या. जाल्यार पालिका वेंचणूक थारिल्ल्या प्रमाण जातली. कॅसिनो, रेस्टॉरंट, बशी 50% क्षमते सयत चालू आसतल्यो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. लॉकडावनाची शक्यताय मुख्यमंत्र्यान न्हयकारली. लोकांनी सहकार्य करचें अशें आव्हानूय ताणें केलां. 30 एप्रिल मेरेन हे निर्बंध आसतले. संचारबंदी भायर भौशीक सुवातांचेर लोकांक एकठांय येवपाक मेळचें ना. शाळा आनी महाविद्यालयां बंद आसतलीं. हॉलांनी जावपी लग्नांक फकत 50 जाणांकूच वचपाक मेळटलें. राज्यांत 144 कलम लागू केला. कारणा शिवाय लोकांनी आपल्या घरांतल्यान भायर सरचें न्ही, मुख्यमंत्र्यान आवाहन केलां. निर्बंध. राती 10 ते सकाळी 6 मेरेन संचारबंदी. गरजेच्या वस्तूंची येरादारी करपी गाडयांक हातूंतल्यान सूट. पेट्रोल पंप, फार्मासी, आपतकालीन सेवा आनी कॅसिनो उक्ते आसतले. कॅसिनो, बार, रेस्टॉरंट, मसाज पार्लर, सिनेमाघर, जिम, भौशीक बस सेवा 50% क्षमतेन सुरू आसतली. स्विमींग पूल, शाळा, महाविद्यालया, शिक्षणीक संस्था, प्रशिक्षण संस्था, खेळ, सांस्कृतिक संस्था, सर्ती, राजकीय सभा, बसका 30 एप्रिल मेरेन बंद. पालिका वेंचणूक थारिल्ल्या प्रमाण जातली. निर्बंध घालून मतमेजणी करतले. देवळां, मस्जीद, चर्च आनी हेर धर्मीक सुवातांचेर लोकांक एकठांय येवपाक मेळचें ना. हॉलांनी जावपी लग्नांक फकत 50 लोकांक परवानगी आसतली. निमणे संस्कारा वेळार फकत 20 लोकांक हजर रावपाक मेळटले. 144 कलम लागू. 5 जाणां वयर लोकांक एकठांय येवपाक मेळचें ना. 10वी आनी 12वीची परीक्षा फुडें धुकल्ली. 15 दिसां आदीं परीक्षांचें वेळापत्रक जाहीर करतले. केशी वाडपी वाठारांक मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करतले. गरजेच्या वस्तूंची दुकानां उक्ती आसतली. फाटले फावटी ज्या प्रमाणे सगळ्यो जात्रा करता आसतना, इवन दो शिरगांव जात्रा करता आसतना सुद्दां खूब कमी प्रमाणात लोक वापरून तेंच्यांनी जात्रा केल्ली. तशेंच आमचो डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार ते बाबतींत एक्ट जातलो. ताणें हे रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा तेजेर घातली वयतली. कोणाच्यो दिवजा उत्सव बाकीचे सुद्दां जर आसत तेंच्यांनी फक्त रिच्युअल्स करचे ते, बाकीच्या मोठ्या प्रमाणात त्यो करच्यो न्ही. वेडिंग वीथ द मॅक्झिमम लिमीट ऑफ द 50%. जर हॉलान तेंच्यांनी लग्न ठरयलां, 50 लोकांक घेवनूच लग्न करचें. पब्लिकाक आपयलां, तेंच्यांनी पब्लीक इनवॉल्व जावचें न्ही. स्वताहून पब्लिकांनी बी अशा पद्दतीच्या ह्या पब्लीक लग्नांक जे आसा हे वयचें न्ही. लग्ना खातीर परमिशन हे कंपल्सरी आसा. तांच्यांनी परमिशन्स घेवची. हॉलान लग्न केल्यार जाता विथ द रेस्ट्रिक्शन्स ऑफ द 50 पीपल ओन्ली. आपल्या घरच्यांच्या मदींच लग्न करचें. फॉर द क्रिमेशन ओन्ली फॉर द 20 पर्सन्स, 20 लोक, बट परमिशन घेवपाची गरज ना. तांच्यांनी 20 लोकांक घेवनूच की क्रिमेशन जे आसा हे विधी पार पाडचे. सेक्शन 144 इम्पोज एट 5 पेक्षा चड लोक पब्लीक जाग्याचेर येवपा खातीर स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट हे फाल्यांच्यान केले वयतले. सगळ्या पब्लीक प्लेसिसांचेर, इन्क्लुडींग ऑन द बिचीस, बस स्टँड्स, मार्केट, म्हणजे 5 पेक्षा चड लोक जे आसा हे खंयसरूच एके कडेन येवचे न्ही. आमी जी एग्जाम 12वीची आनी 10वीची, इन्क्लुडींग 12वीची 24 तारखेच्यान सुरू जाताली आनी 10वीची केन्ना तरी 10th मेच्यान सुरू जाताले. बट आत्ताच्या घडीक आमी गोवा बोर्ड एका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ती पोस्टपोन केली म्हणून, सो डॅट ती आयच्यान पोस्टपोन केली. बट ती एग्जाम फुडें 15 दीस इन एडवान्स गोवा बोर्ड डिक्लेअर करतलो. ग्रॉसरी शॉप, मॉल्स, बागायतदार बाजार किंवा बाकीची खंयचीच गोष्ट बंद जावची ना. पूर्णता सगळें चालू आसतलें. हाज्याय फुडेंय बी लॉकडावन जावचें ना. त्या खातीर पॅनीक जावन बाजारांत वचोन 15 दिसाची, एका म्हयन्याची खरेदी कोणीच करची न्ही. आमी फक्त हो शॉर्ट स्पॅन, ह्यो नायट कर्फ्यू जो आसा हो लायिल्लो आसा. एरियाज ज्या ज्या जाग्यार आमकां कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसीस मेळटा थंयसर मायक्रो कंटेनमेंट झोन, एखादी बिल्डींग, एखादो बारीकशी एखादी जर
एरिया जर आसा तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन हे आमचो डेप्युटी कलेक्टर इन कन्सल्टेशन विथ द कलेक्टर हे डिक्लेअर करतले. बट ते डिक्लेअर करता आसतना सुद्दां थंयसर आसतले ग्रॉसरी शॉप आनी बाकीची ज्यो लागपी गजाली आसा त्यो सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो चालू उरतल्यो. पूण ज्या जाग्यार केसीस वाडटा आमी एकंदर म्हणजे आमच्या एपिडेमोलॉजिस्ट हांच्यांनी एक स्टडी केल्या उपरांत आमचे PSM डिपार्टमेंट म्हणजे जे गोवा मेडिकल कॉलेजचे आसा तांच्यांनी एमर्जींग हॉटस्पॉट फॉर द गोवा हो तेंच्यांनी द डिपार्टमेंट ऑफ द PSM गोवा मेडिकल कॉलेज हो रिपोर्टूय बी जो आसा हो आमचो प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिन्स ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तेंच्यांनी रेडी केला. कोस्टल बेल्ट तुम्ही जर मुद्दाम पळयशात जाल्यार कोस्टल बेल्टात सगळे हॉटस्पॉट दाखयल्ले आसा. आमी काही ह्या कोस्टल बेल्टातले हॉटस्पॉट जे आसा थंयसर काही प्रमाणात आमी कंटेनमेंट झोन जे आसा हे डिक्लेअर करतले आनी ताच्या खातीर तो जो आसा हे कन्सर्न आमचे एपिडेमोलॉजिस्ट आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां कन्सल्ट करून काही रेस्ट्रिक्शन्स हे पर्टिक्युलर एरियाचे तितक्या पुरते कंट्रोल करपा खातीर 8 दिसां खातीर 30 एप्रिल पर्यंत पर्टिक्युलरली आमी इन कन्सल्टेशन विथ द एपिडेमोलॉजिस्ट तांच्या कडेन आमी डिस्कस करून हे घेवपाचे आसा. ओपनिंग शॉप्स एस्टाब्लिशमेंट ह्यो ज्यो गजाली रुटीन आपल्या टायमा प्रमाणे सुरू जाता पळय इंडस्ट्रीज फॅक्टरीज एसेन्शियल ऑफिसीस युटिलिटीज सच एज गव्हर्मेंट ऑफिसीस PSUs लोकल बॉडीज मेडिकल अँड हेल्थ फॅसिलिटीज केमिस्ट ग्रॉसरीज इटेबल्स public and private transports, print, electronic media, telecommunication, internet services, bank, insurance, ATMs, petrol pump, LPG cylinder services हाजेर खंयसरूच कसलोच निर्बंध आमी घालूंक ना. आमी 10 पर्यंत जनता कर्फ्यू लायला. 10 उपरांत जरी नायट कर्फ्यू आमी म्हटलो जाल्यार सुद्दां पेट्रोल पंप्स जे आसा जे नायट सर्विसीस चलताले ते चलतले. आमी मेडिकल सर्विसीस जितक्यो नायटीक चलताल्यो म्हणजे फार्मासीस आनी त्यो सगळ्यो चालू उरतल्यो तितूर खंयसरूच फरक ना. आमचे बाकीचे सगळे ज्यांच्यो एमर्जन्सी सर्विसीस आसा त्यो सगळ्यो एमर्जन्सी सर्विसीस रातच्यो चलतल्यो. बार आनी बार जे म्हटलें आमी ते फक्त 50% कॅपेसिटीचेर चलतले बट ते रातचे 10 उपरांत जे आसा हे तेंच्यांनी बंद दवरपाक जाय. आमकां फक्त पब्लीक जो आसा हो रस्त्याचेर 10 उपरांत मोठ्या प्रमाणात इनशॉर्ट हांव मुद्दामून सांगता ते आमकां रेस्ट्रिक्ट एखादें जर 5 स्टार हॉटेला ते 10 उपरांत बंद आसचें ना. आमकां पब्लीक रोडार येवचो न्ही म्हणजे कॅसिनोचोय पब्लीक 10 उपरांत रोडार येवचो न्ही हे आमचें म्हणणें. आमी खंयसरूच त्या खातीर इकॉनॉमिकल एक्टिविटी बंद करिना. तांचो 10 उपरांत इंटरनल एक्टिविटी खंयच्या हॉटेलांत आनी क्लबांत आनी कॅसिनोन कितें चलता हे आमी मुद्दाम वचून बंद करचें ना. हांव परत सांगता 10 उपरांत आमी जेन्ना नायट कर्फ्यू म्हटला तेन्ना 10 उपरांत पब्लिकान नायटीक रोडाचेर हो पब्लीक आसचो न्ही. तांचे कॅसिनोज जो आसा हो 10 उपरांत ताचो चलतलो. लसीकरणाच्या 3ऱ्या टप्प्या खातीर कोविशिल्ड वासीन विकते घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. रेमडेसिवीराचो स्टॉक आसा देखून लसीकरण मोहीम चालूच आसतली. लोकांनी वावडी पातळावची न्ही. ऑक्सिजनाचो सांठो आसा. गरज पडलीच जाल्यार लिक्वीड ऑक्सिजन आयात करतले. कोरोना परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर 3 IAS अधिकाऱ्यांची नेमणूक करतले. कोरोना दुयेंतींच्या घरच्यांक दुयेंतींविशीं म्हायती दिवपा खातीर जनसंपर्क अधिकारी नेमतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. अननेसेसरी पॅनीक सिच्युएशन म्हणजे ऑक्सिजन अवेलेबल ना प्रायवेटान ऑक्सिजन अशे एक रुमर्स जे आसा म्हजी सगळ्यांक परत रिक्वेस्ट आसा की रुमर्स पसरपाचे बाबतीत तेंच्यांनी बंद करचे. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 2,95,000 कोरोना केशींची नोंद जाली. 2,023 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1.56 कोटीचेर पावलो जाल्यार 1.82 लाख लोकांक आतां मेरेन मरण आयलां. एक्टीव केशींचो आंकडो वाडून 21.57 लाखाचेर पावलो. 5 राज्यांनी कोरोनाच्यो एकूण 61% केशी आसात. महाराष्ट्रात हे प्रमाण 31.77%, उत्तर प्रदेशात 10.36%, कर्नाटकात 7.38%, छत्तीसगडात 5.83%, केरळात 5.52% आणि हेर बाकीच्या राज्यांनी हे प्रमाण 39.14% आसा. 10 राज्यांनी 76% कोरोना केशींची नोंद जाल्या. तातूंत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि तमिळनाडूचो आस्पाव आसा. 10 राज्यां मदीं मरप्यांचो आंकडो सगळ्यांत चड आसा. एकूण आंकडो विचारांत घेतलो जाल्यार हे प्रमाण 83% आसा. हातूंत महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि बिहाराचो आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
कोरोना केशी नियंत्रणात हाडपा खातीर महाराष्ट्र सरकारान कांय निर्बंध घातल्यात. महाराष्ट्रान बॉर्डरी सील केल्यात. गोंयांतल्यान महाराष्ट्रान वचप्यांक कोरोना टेस्ट सक्तीची केल्या. त्या खातीर बॉर्डरीचेर टेस्ट करपाची सुविधा उबारल्या. पूण महाराष्ट्र वा हेर राज्यांतल्यान गोंयांत येवपा खातीर सरकारान कसलेच निर्बंध घातिल्ले ना. महाराष्ट्र तशेंच गोंयांत कोरोना केशी हिसपा भायर वाडल्यात. कांय दिसा आदीं महाराष्ट्रान कोरोनाचे बाबतींत गोंयांक संवेदनशील राज्य म्हणून जाहीर केल्लें. पूण गोंयांत अजूनय भायल्या राज्यांतल्यान येवपी लोकांचेर बंधनां घालूंक नात. चडसो भाजीपालो दूद महाराष्ट्रा सावन गोंयांत येता. गोंयांत येतना तांकां कांय बंधनां ना. तो राजा कुठे आहे? तो अर्जुन येऊन सध्या कोरोना केसी भरपूर वाढत आसा. महाराष्ट्रान तर भरपूर केसी वाडल्या आणि त्या खातीर गोंयानूय कांय प्रिकॉशन घेवपाक जाय, पण ते आमकां सध्या तरी हांगा दिसना. पूण महाराष्ट्रान आमी आतां सध्या बॉर्डर महाराष्ट्र गोवा बाउंड्री दोडामार्गार उबे आसा. महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंयसर एक हे स्थापीत केला आनी थंय RTGS टेस्ट जाता अशें आमकां कळ्ळां. आमी तांकां तेन्ना विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ते चेकिंग करतात. पूण फक्त गोंयांतल्यान जे महाराष्ट्रान वतात तांकांच ते चॅक करतात. जे महाराष्ट्रांतल्यान लोक येतात तांकां ते चॅक करिना. त्या खातीर गोंयान आमकां ते चॅक करपाक एक स्टेशन हांगा जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. कित्याक तर गोंयानूय आतां केसी वाडल्या आनी डेथ केसी भरपूर वाडत आसा. ह्या फाटभुंयेर गोवा गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय. दोडामार्ग बॉर्डरीच्यान महेश गोयकर गोवा 365 खातीर. कोरोना महामारीक लागून विमान सेवेचेरय परिणाम जाला. नवीन SOPक लागून राज्य अंतर्गत विमान सेवाय ठप्प जाल्या. कितल्याशाच विमानांचे उड्डाण रद्द करचे पडले. विमानतळ संचालक गगन मलिकान सांगलें. आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेचेर 30 एप्रिल मेरेन बंदी आसा. मंगळारा 40 विमानांचे उड्डाण रद्द केल्ल्याचे गगन मलिकान सांगले. सद्याक सप्तकाळ 2 ते 3 हजार प्रवासी विमानांतल्यान प्रवास करतात. आदि हो आंकड़ो 15,000 आशिल्लो. गोवा का जो फ्लाइट है वो इफ़ेक्ट हुई है इस चीज़ से कि बाकी जगहों पे लॉकडाउन्स हैं, नाइट कर्फ्यूज़ हैं और जो मेजर मेट्रोज़ हैं वो इफ़ेक्टेड हैं. तो लगभग पिछले 8-1 दिन से जो हमारे यहाँ पे एवरेज 78-75 फ्लाइट्स पर डे डिपार्चर्स हुआ करते थे, उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हुई है. और शुरू में हमारे यहाँ 10 फ्लाइट कैंसिलेशन हुई, फिर 15 फ्लाइट्स कैंसिलेशन हुई, फिर 27 फ्लाइट हुई. उसके बाद जैसे जैसे नए नए SOPs दूसरी स्टेट्स के आते रहे उस हिसाब से कैंसिलेशन बढ़ता रहा. और कल हमारे यहाँ पे जो फ्लाइट्स का कैंसिलेशन था वो रफली 40 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी कल. पैसेंजर फुटफॉल में भी काफ़ी रिडक्शन है. जो अराइविंग पैसेंजर है वो अभी 2,500 से 3,000 के लगभग है डेली बेसिस पे एवरेज जो है, जिसका एवरेज पहले 9,000 होता था हमारे पास. और वीकेंड्स पे भी जहाँ हमारे पास 11,000 पैसेंजर आता था, 12,000 पैसेंजर आता था, उसमें भी काफ़ी ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है. और वो भी लगभग 3-3,500 के आसपास रह गया वीकेंड्स पे भी. और लगता है कि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, जैसी स्थिति सबके सामने आ रही है, हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है एयर ऑपरेशंस में. आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा 30 एप्रिला मेरेन बंद केल्ल्याचे गगन मलिकान सांगले. सर मॉस्को और जो फ्लाइट्स उसके अभी सभी फ्लाइट्स कैंसल्ड हैं. चाहे वो लंदन UK वाली फ्लाइट्स थी वो कैंसल्ड हैं. यूके ने इंडिया को अभी रेड लिस्ट में डाल रखा है, रेड डेस्टिनेशन में डाला हुआ है. वो फ्लाइट शुरू नहीं हो रही हैं. जो मॉस्को वाली फ़्लाइट्स थी वो अभी 30 अप्रैल तक सस्पेंडेड हैं. उसके बाद क्या होता है वो देखना पड़ेगा. बेसिकली ओवरऑल जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड की पैंडमिक की जो, और हमारे यहाँ जो स्पेशली सेकेंड वेव का जो अभी
जिसने ज़ोर पकड़ा है, ये सब उसके चलते ही है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि इट मे टेक सम टाइम बट अगेन वी विल बाउंस बैक। गोवा 365 खातीर हिरू महाले. परतून घे एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोनाच्या सावटाखाला बुधवारा सबंद गोंयभर रामनम व्हडा उमेदीन मनयली. कितल्याशाच भाविकांनी सकाळी देवळान वचून श्रीरामाचें दर्शन घेतलें. फोंडेच्या करंजाळे आणि कपिलेश्वरी वाठारात रामनमी निमतान खाशेल्या कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. पळयात. रामनवमी ही सगळे गोंयभर तशेंच सर्वत्र भारतांत मोठ्या दबाज्यान मनयतात. अंदू कोविड-19चा संसर्ग असल्या कारणान खूब रेस्ट्रिक्शन आसात. तरी आसतना सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आमी आयज हांगा श्री कपिलेश्वर देवस्थानात हो उत्सव मनयलो आनी मनोवपाचो आसा थोडो. तर श्रीराम प्रभू रामचंद्राची महती सगळ्यांक खबर आसा. प्रभू रामचंद्र हो मर्यादा पुरुषोत्तम आशिल्लो. जंय जंय अन्याय जाता तांकां पावपाक तो धांवन वतालो. सगळ्यांक खबर आसा रावणान कशें अराजक सगळे देवभुमीचेर मांडिल्ले आनी ताजो सर्वनाश प्रभू रामचंद्रान केलो. दत्तात्रयाचें देवूळ सादारणशें म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे, म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 150 वर्सां पयलीं एक ल्हानशें मंदीर आसलेलें आनी गेली 15 वर्सां हे नवे आमी तेजो हे केले, नवे बांदणी केली. तेन्ना पयलीं पासून म्हाज्या ज्ञाना प्रमाणे हांगासर जवळ जवळ 80-90 वर्सां पयलीं पासून ही रामनम चलता आनी मोठ्या दबाज्यान चलताली. आतां एक कोविडाचे 2 वर्सां जाली, ह्या दुसरें वर्स, तेन्ना करून आनी ह्या वर्सा ह्या रामनमी खूब कमी प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हणजेच आमी लोकांक सांगलें की जास्त करून हांगा गर्दी करूं नाका. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. गोंयांत बुधवारा सुकेंच वातावरण आशिल्लें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उण्या आनी चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत बुधवारा सुकेंच वातावरण आशिल्लें. पणजेन सगळ्यांत चड 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. 21, 22, 23, 24 आणि 25 एप्रिल मेरेन वातावरण सुकेंच आसतलें. फुडल्या 4 ते 5 दिसांत वातावरणात व्हडलोसो फरक दिसून येवचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.